सॉलिसिटर पळय आसता तो चड असो कोर्टाक उबो रावना. सॉलिसिटराचें चड अशें काम कोर्टाचे भायर. ओके. पूण आतां व्हडलोसो सॉलिसिटर आनी एडवोकेटा भितर व्हडलो फरक उरलो ना. आतां सॉलिसिटर म्हणटा ताणें कोर्टाक उबो रावपाक शकता बार कावन्सिलाची ताणें सनद घेतली जाल्यार. ओके. बरोबर. पूण चड अशी पळय जी कॉर्पोरेट्स पळय आसात, कॉर्पोरेट बीग कॉर्पोरेट्स ते सॉलिसिटर्स प्रिफर करतात. म्हळ्यार सॉलिसिटर फर्म पळय आसा ती आमकां फक्त दिसता ती सिटीनी, बेंगलोर, पुना, मुंबय, दिल्ली. सॉलिसिटर फर्म म्हणल्यार हय, सॉलिसिटर फर्म म्हणल्यार ताका तूं सॉलिसिटर म्हणून जर प्रॅक्टीस करपाक जाय तर तुवें पयलीं आर्टिकलशीप करची पडटा विथ ए सॉलिसिटर फर्म. एक 3 वर्सां आर्टिकलशीप आनी 3 वर्सां आर्टिकलशीप तुगेलें जातकर तांकां एक एग्जाम आसता दॅट इज द बॉम्बे लॉ सॉलिसिटर्स एग्जाम म्हणून एक आसता. एक बॉम्बे एक ऑर्गनायझेशन आसता तांचे पयलीं साकून आनी ती एग्जाम कंडक्ट करता. इट इज स्लायटली ए टफ एग्जाम. पूण सॉलिसिटर म्हणून प्रॅक्टीस जाल्यार चड अशी तुजी एरिया कितें आसता न्हू तर अशी ड्राफ्टिंगाची आनी कॉर्पोरेट लॉ आनी कमर्शियल लॉ. म्हळ्यार सॉलिसिटर चड अशें काम करतात ते कंपनी मॅटर्स आनी टॅक्सेशन मॅटर्स. चड अशें ते कोर्टाक दिश्टी पडनात. नाल्यार नॉर्मली एक कॉर्पोरेट आसा ती सॉलिसिटरा कडेन आपल्याची केस दिता आनी द सॉलिसिटर्स फर्म मागीर कोर्टाक उबो रावपा खातीर दे मे एंगेज एन एडवोकेट. ओके. पण सॉलिसिटर फॉर्म्स मीन्स दे चार्ज व्हेरी हाय फीज. मातशें वेगळे भशेन. पण सॉलिसिटर जाल्यार काय तुमकां कोर्टानूय उबे रावपाची सनद आसल्यार मेळटा. आतां व्हडलें अशें डिफरन्स उरली ना. पयलीं ती एक वेगळीच लायन आशिल्ली पूण सॉलिसिटर्स म्हण अशी एक कॅरियर घेताले. ओके. सर, एक ज्युडिशरी सुद्धा जे आसा म्हणजे न्यायदान करपी जे मनीस आसात तांचें सुद्धा एक क्षेत्र व्हडलें आसा. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय किंवा हें जर सोडलें तर वेगळ्या वेगळ्या लेवलार आनी ते खूब प्रतिश्ठेचें आसा. म्हणजे आमच्या समाजान आजुनूय तांकां एक आदर आसा जे न्यायाधीश आसात. तर ह्या लेवलाक जर आमच्या भुरग्यांनी वचपाक जाय जाल्यार त्या संदर्भात कशा प्रकारची तयारी करपाक जाय आनी कशा प्रकारचे परीक्षा आसात? ताका तुका थोडे एक्सपिरियन्स जाय एज एन एडवोकेट पयलीं सद्या. कितल्या वर्सांचो? आनीक एक्झॅक्ट वर्स म्हाका खबर नात पूण मिनिमम एक 5 वर्सां आसतलीं टू कम टू द लोवर ज्युडिशरी. म्हळ्यार म्हाका एक्झॅक्ट कितली वर्स ती खबर नात पूण एक एक्सपिरियन्स ना जाल्यार त्या एग्जामीक तुका आनी ताका एग्जाम आसता एट द ज्युडिशियल ऑफिसर्स एग्जामिनेशन. ओके. म्हळ्यार हें फक्त सबऑर्डिनेट ज्युडिशरींक म्हळ्यार ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्ट्स पळय आसात फर्स्ट क्लास कळ्ळें तुका, सिव्हील जज ज्युनियर डिव्हिजन त्या लेवलाक घेवपा खातीर ज्युडिशियल ऑफिसर्स एग्जाम म्हण आसता. सो ज्युडिशियल ऑफिसर्स एग्जाम तातूंत भितर रँकींग पळय येता आनी मागीर तुका ओरल एग्जाम आसता आनी तातूंतल्यान ते मागीर सिलेक्ट जातात. ही कंडक्ट कोण करता? ना, दीस इज कंडक्टेड बाय ए सेपरेट ऑथॉरिटी. कळ्ळें कितें म्हणटा. जशें आतां तुका जीपीएससी बी कंडक्ट करता त्या भशेन कंडक्टेड बाय सेपरेट ऑथॉरिटी. ओके. आनी ताजो एडवर्टिजमेंट येता पेपरान आनी दॅट इज स्टेट वायज बिकॉज दीस इज सबऑर्डिनेट ज्युडिशरी. कळ्ळें तुका. जेन्ना तूं एलिवेशन तुजी जाता फॉर हायर ज्युडिशरी लायक हायकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तेन्ना तुका ते स्टेट वायज अशें कांय लागना. ओके. सर, एखाद्रो जर ह्या फिल्डान येवपाक सोदता जाल्यार हें तुमी सांगलां की फिल्ड वाडटा पूण मुळांतूच म्हज्यान ते गूण आसात आय नो हें हांवें कशें वळखप आनी एखाद्रो बरो एडवोकेट जावपाक जाय किंवा एक लॉ फिल्डान जर ताका येवपाक जाय जाल्यार ताचे कडेन कसले गूण आसचे पडटा किंवा खंयचे गूण ताणें विकसीत करपाक जाय? आय नो. सी, खूब जाण कितें करता आनी तूं एक भुरग्या तर बरो उलयता तर पळयलो म्हळ्यार ओरेटर तूं बरो आदवोगाद जातलो म्हणटात. म्हणटकर आदवोगाद जावपाक तुका एक्सलंट ओरेटर आसपाक जाय म्हण ना. उलोवपाक येवपाक जाय पूण चड गरज आसता ती तुका एनालिटिकल स्किल्स. म्हणजे जे मटेरियल विश्लेशण करप, जे मटेरियल तुजे मुखार पळय आसा तें तूं एनालायज करपाक शकता काय कितें. आनी एप्लिकेशन स्किल्स. नॉलेज म्हणटा ती जायच पूण नॉलेज म्हणटा ती तुज्या सदां घेवपा जाता पुस्तक वाचून. बरोबर. आमकां दिसता एक आदवोगाद म्हणटा व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन तो सगळी पुस्तकां वाचीन जाल्यार सगळें तकलें आसा म्हण तशें आसपाची गरज नासता. कित्याक तुका तें खंय मेळटा म्हायती तें तूं कळपाची इतली नॉलेज आसल्यार पुरो. जें तुका जाय तेन्ना तुवें तें घेवपाचें पूण एप्लाय करपाची नॉलेज. म्हळ्यार ही पळय लिगल पळय म्हायती पळय आसा लिगल कायदे पळय आसात ती आपल्याली प्रॉब्लेमाक कशी एप्लाय करप, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, आपल्या प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा खातीर ती कशी एप्लाय करप ही नॉलेज चड इम्पॉर्टंट. सो एनालिटिकल स्किल्स. दुसरें हांवें सांगलें तें
एप्लिकेशन स्किल्स, एप्लिकेशन ऑफ नॉलेज. दिस तुका नेगोसिएशन स्किल्स, कित्याक तूं आर्बिट्रेटर म्हणून काम करपाक शकता एज एडवोकेट. सो ती नेगोशिएशन स्किल्स जाय. मागीर इंटरव्यूइंग स्किल्स म्हळ्यार अंडरस्टँडिंग द क्लायंट, समजून घेवप. सो हाव टू इंटरव्यू द क्लायंट, सो तागे फूल केस तुका कळपा खातीर, फूल तागेलें कितें म्हणजे बॅकग्रावंड कळपा खातीर इंटरव्यूइंग स्किल्स. सो ही स्किल्साची चड गरज आसा. आनी तातूंत भितर तुका कम्युनिकेशन स्किल्स जायच, म्हणजे उलोवपाची स्किल्स जायच. पूण एक्सलंट ऑरेटर मे नॉट मेक द बेस्ट लॉयर. ही स्किल्स ना जाल्यार. आणि एक हांवें वाचलेलें किंवा आमी अशें सहज ऑफकोर्स ना, एक सांगपाक विसरलो तुका हांव, आदवोगाद आसता जाल्यार न्ही स्पीड रिडींग इज इम्पॉर्टंट. वाचन इज इम्पॉर्टंट. बरोबर. आणि ते फक्त कायद्याचेच न्ही तर आजूबाजूचे, बिकॉज फायनली लॉ इज इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट. बरोबर. सर, एक बरो आदवोगाद जर थोडे व्याख्या आमी अशें इनफॉर्मल रिते करता की बरो आदवोगाद कोण जो बरी फट मारूं शकता. आय नो. तर ह्या प्रोफेशनान खूब इंटेलेक्च्युअल फट मारप हेंच म्हत्वाचें काय तातूंतय कितें एथिक्स आसत? ना, सी हे लोकांचो चुकीचो समज तो. जो फट मारता तो टिकपाक शकना. दॅट मे बी अ शॉर्ट टर्म गेन. म्हणजे कितें आहा, तुका दिसत की एक ह्या आदवोगादान 100 केस घेतल्यो आनी तो एखादी सांगत बडाय मारून आपणी फट मारली म्हण 1-2 केसींक, बट दॅट डजंट प्रूव द रूल. फायनली आदवोगादाचें काम कितें? आदवोगाद म्हणटा तो न्याय संस्थेचो फ्रेंड, इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. आनी कोर्ट कितें करता? कोर्ट आदवोगादांक आयकून, आदवोगाद इज एडवोकेट इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. आनीक मागीर आपणे ट्रूथ आनी जस्टिसा लागीं वचपाक आदवोगाद कोर्टाक, न्याय संस्थेक आधार दिता. ही व्याख्या आदवोगादाची. कळ्ळें कितें म्हणटा? सो ते फट बी मारप म्हणजे दॅट इज ऑल शॉर्ट टर्म थिंग्स. फट मारप म्हणल्यार तूं बेसिक टायम काडून घेवपाक शकता, पूण कळ्ळें कितें म्हणटा? आतां लोकांक खूब फावटी दिसता की आपल्याक न्याय मेळ्ळो ना म्हणटा दुसऱ्या आदवोगादान फट मारली अशें दिसता लोकांक, पूण तशें नासता तें. इट इज ए व्हेरी नोबल प्रोफेशन. आतां थोडे तातूंत भितर लोक आयले जाल्यार हू आर डुईंग अनफेअर मीन्स, म्हणजे ते प्रोफेशनल एथिक्सान बसना. आणि ते म्हाका दिसता सगळ्या प्रोफेशनान आसात. ते सगळे प्रोफेशनान मारपी, कामचुकार हे सगळे प्रोफेशनान आसा. सर, जे तुमी सांगले पळय की खूब वेगळी फिल्डां ओपन जातात आणि अशें खूब जाण म्हणटात की निरुत्साह करतात जे येवपी आसतात तांकां की अरे बाबा कितले आदवोगाद जातात, वर्साक कितले भायर सरतात, सो तुमकां कितें मेळटलें? तर येणाऱ्या काळान ह्या लॉ फिल्डान कशा प्रकारचो स्कोप वाडपाचो आसा काय तो कमी जावपाचो आसा, स्टॅग्नंट उरपाचो आसा, कितें जावपाचें आसा? आतां तुमी आमी जर तर लोवर ज्युडिशरी पळयली न्ही, लोक सदां पळयता तेन्ना हायर ज्युडिशरी पळयता. कित्याक हांव आदवोगाद जावप म्हणल्यार हायकोर्टान वचप न्ही. तो एक तुमकां विचारपाचें उरलें की एखाद्या हायकोर्टाक प्रॅक्टीस करपाक जाल्यार ताका कितें वेगळी? ना, ताका वेगळी कांय ना. तुका एक फावट संद मेळ्ळी, खंयच्या लेवलाक प्रॅक्टीस करपाक जाता. म्हणजे आमचे समज आसता कितें, हांव आदवोगाद जालो म्हणल्यार हायकोर्टाक म्हाका कशें मेळटा रे, म्हणजे केसीस कशी मेळटले, हांव आतां नवी एंट्री केल्या. पूण लोवर ज्युडिशरी जी पळय आसा, लोवर ज्युडिशरी आनी ट्रायब्युनल्स पळय आसात, थंय ट्रेमेंडस स्कोप आसा. कित्याक सी नाव लिटिगेशन म्हणटा तें वाडत आसा. लिटिगेशन म्हणटा तें वाडत आसा म्हणल्यार कितें, सरकाराची एगेन्स्ट लिटिगेशन, लोकां भितर लिटिगेशन, कॉर्पोरेट एंड इंडिविज्युअल सिटीजन्स लिटिगेशन. सो लिटिगेशन म्हणजे वाडत आसा. आतां आमी वी आर गोईंग टुवर्ड्स ए लिगल सोसायटी कशी. एवरीथिंग इज कळ्ळें कितें म्हणटें, म्हळ्यार लायक यू फायंड इवन इन द फॅमिली लॉज नाव, इनहेरिटन्स, मागीर मॅरेज, डायवोर्स, सक्सेशन, लिटिगेशन वाडत आसा. पयलीं भशेन आतां तशें हें मनीस ना की जो एक फॅमिलीक भितर एक मनीस आसतालो नाल्यार गांवां भितर एक मनीस आसतालो जो एक न्याय दितालो. दॅट म्हणल्यार लोक न्यायालया भशेन. मागीर तुका कोर्टान वचपाक नाका आशिल्लें आनी लोक तो न्याय मानून घेताले. तें आतां सिट्युएशन गेलें. म्हणटकीर आतां फायनली लिटिगेशन इज इन्क्रिजींग. सो लोवर ज्युडिशरीक चड मनीसबळाची गरज जाय. हांव स्कोप आस परस म्हणचे परस म्हळ्यार स्कोप आसा म्हळ्यार कितें, झगडी चड वाडटली काय न्याय संस्थे म्हळ्यार वचप म्हळ्यार झगडी वाडप न्ही. इन दॅट सेन्स हांव उलयना की मनीसबळ लोवर ज्युडिशरीक खूब गरज आसा. अजुनूय सॅच्युरेशन पॉयंट पावलो ना. दॅट इज एज फार एज लोवर ज्युडिशरी इज कन्सर्न. आनी म्हणजे एक तर भुरग्यान तर डिसायड तर केलें की आपूण एंट्री करता, आपूण ओन्ली लोवर ज्युडिशरी कन्सिडर करतलो, स्कोप खूब आसा.
आणि हायर ज्युडिशरी पळय आहा ती खूब सदांच आसा कित्याक जाण न्हू देर इज ऑलवेज ए रूम एट द टॉप म्हणटा आमी न्ही आनी बरे मनीस मेळपाकूच बरे मनीस मेळनात अजून तूं कोण म्हणटलो म्हाका बरो कोण आदोगादान नांव सांग रे तो ना बरो नांव सांग रे म्हणून सो बरे मनीस मेळपाक उस्तार सो देर इज ऑलवेज ए रूम एट द टॉप सर हांवें खंय तरी वाचलेलें की तुम्ही पुण्या युनिव्हर्सिटीन तुमचे मास्टर केला आणि थंय तुम्ही टॉप असले बाकीच्या स्कुलांच्या आणि तुम्ही बदल जे सांगला की जे एका बऱ्या आदोगादाक स्किल जाय ते सगळे स्किल तुमच्या भितरूय दिश्टी पडटा पण तुम्ही हो पेशा तसो स्विकारना म्हणजे तुम्ही लॉ कॉलेजचे प्रिंसिपल आसले पण हो लॉ असो पेशा स्विकारूंक ना हाचें कारण कितें पळय हांव म्हजे कारण सांगचे परस हो जो कोणा पळय प्रोफेशन पळय घेवपा जाय म्हणल्यार एज प्रॅक्टिसींग लॉ ताज्या आंगाक कसली गूण आसपा जाय तें हांव सांगता ते गूण म्हज्या आंगाक नात असो ताजो अर्थ म्हळ्यार एग्जामीक बसप आनी एग्जामीक टॉप करप म्हणल्यार दॅट तुज्या आंगाक गूण आसा टू बिकम ए सक्सेसफूल एडवोकेट अशें जायना कळ्ळें म्हणटा सक्सेसफूल एडवोकेट जावपा खातीर तुका इट इज कमिटमेंट थ्रू आउट द कॅरियर म्हणजे कितें आहा तुवें म्हणल्यार लिगल सायड पळय आसा लिगल एस्पेक्ट्स पळय आसात कायदे पळय आसा तांची इंटरप्रिटेशन पळय आसा जो केसीस जाता ताजी जे इंटरप्रिटेशन नवी येता कंटिन्युअस ताची टचान उरपा जाय म्हळ्यार कितें कॅरियर म्हण तुका तो घेवपा जाय सो लिगल रिडींग म्हणटा तें तुगेलें कंटिन्युअस आसपा जाय आनी तो कमिटमेंट हांव दिवपाक शकना ध्यास घेवचो पडटा हय तो कमिटमेंट म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफूल एडवोकेट नाल्यार चलोवपा जाल्यार कशें चलोवपा जाता न्ही म्हणटकीर म्हजे विशय कितें जालें तो कमिटमेंट हांव दिवपाक शकना तितलो कमिटमेंट म्हणजे फक्त लिगल रिडींगूच करतलो तो कमिटमेंट हांव दिवपाक शकना दुसरें कितें जालें म्हगेलें की हांवें पळय लॉ स्टडीज हांवें मागीर केल्यो आफ्टर आय वेंट टू एज्युकेशन फील्ड म्हणजे एक फावटी वन्स यू गेट एडजस्टेड टू ए एम्प्लॉयमेंट एंड ए फिक्स्ड इनकम एट द एंड ऑफ द मंथ म्हणजे तो रिस्क फॅक्टर म्हण आसता न्ही सो मे बी दीज आर द टू रिजन्स सो जे कोण पळय यंगस्टर्स पळय तांकां पळय जॉइन जावपा जाय दे शूड जॉइन अर्ली म्हणजे आमी पयलीं एक जॉब करतले एक 10 वर्सान मागीर जॉइन जातले नो यू शूड जॉइन अर्ली with the mind that I am prepared to make that commitment. आणि म्हाका दिसता ह्या क्षेत्रांत किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत परिश्रमाक पर्याय ना आणि म्हाका दिसता सर लॉ करप खंयचेय करियर खंयचेय फील्ड घेवप पण समाजान एक जागल्याची भूमिका घेवप हे खूब महत्वाचें आणि ती तुमी घेता सर तुमी हांगा आयले आणि ह्या विशयी विस्तृत म्हायती दिली त्या बद्दल प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता धन्यवाद थँक्यू हे आशिल्ले प्राचार्य प्रभाकर तिमले करियर्स इन लॉ ह्या विशयी ताणें मार्गदर्शन केलें तुमकांय वेगळे लोक सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत features@prudentmedia.in ह्या ईमेलाचेर आमकां ईमेल धाडात तुमच्या ईमेलाची आमी वाट पळयतात पळयत रावत प्रुडंट